सांगले की आम्ही जे काम सुरू केला परत मॉन्सुना उपरांत आणि ते खंयचे टायमलायन ताजी कितले डेडलायन कितें आसा ती सगळी आमी कोर्टाक सबमीट केली. आता जो टायमलायन कोर्टाक आमी दिला तो असो आसा की 31 मार्च मेरेन रस्त्याचे जे काम आसा, रस्ते जे ब्लॉक जाले जावं खणल्यात आनी ओपन केले ते सगळे रस्ते ऑपरेशनल जातले हे 31 मार्च 2025 पर्यंत. ताज्या उपरांत जे फुटपाथाचें काम, ब्युटिफिकेशन हे जे बाकीचे काम आसा ते एंड ऑफ जून मेरेन कंप्लीट जातले अशें म्हणून आमी एक अंडरटेकींग आनी एफिडेवीट कोर्टाक दिलें. कोर्टान ते एक्सेप्ट केलें आनी कोर्टान आमकां एक्सटेंशन दिलां अप टू 31 मार्च जे रस्त्याचें काम कंप्लीट करपाक आनी बाकीचें जें काम आसा फुटपाथ जे आसा पळय ते जून मेरेन कंप्लीट करपाचें आमकां कोर्टान परमिशन दिलें. सर दुसरें म्हणल्यार हो जो पळय पिरियड दिला पळय एक्सटेंशन तो पयलीं केन्ना पर्यंत आशिल्लो? हो जो पिरियड आशिल्लो तो मेन पिरियड आशिल्लो तो 24 जून मेरेन आशिल्लो. ओके. आनी कित्याक लागून डिले जाल्लें? एक म्हणजे कशें आसा न्ही, पणजेचें सिच्युएशन आसा हें मातशें युनीक कशें आसा. पणजेचें उदकाचें लेवल आसा पळय न्ही, दर्याचें उदकाचें लेवल उंच आसा आनी आमचे जमीन जी आसा, जागो आसा हो सकयल आसा. ताका लागून खणल्या उपरांत रोखडेंच उदक जाता, उदक मेळटा आनी कामां जी आसा पळय मॉन्सुनान सोडूनच दी सादारणशें नोव्हेंबर मेरेन कसलीच कामां करपाक मेळना. अंडरग्रावंड कामां जी आसा ती नोव्हेंबरा उपरांतूच करूंक मेळटा. सो ती थोडी जी कामां उरिल्ली आशिल्ली, थोडी स्ट्रेचीस, थोडी चेंबर्स हे ज्यो आशिल्ले पळय ह्यो नोव्हेंबरा उपरांतूच करूं शकता आशिल्ले आमी, म्हणून हे कामाक लेट जालो आनी ताका लागून एक्सटेंशन दिलें, एक्सटेंशन मागलें आनी तें कोर्टान दिलें आमकां.